परदेशात आशिल्ल्या भारतीयांक मायभुयेंत येवपाचो मार्ग मेकळो. 7 मेक सुरू जातलो पयलो टप्पो. 24 वरां भितर कोविड-19च्या पेशंटांनी जाल्या वाढ. पडली 3900 केशींची भर. म्हापशेच्या गणेशपुरी वाठारात 4 म्हयन्यांत चोरयेची 8 प्रकरणां. पुलिसाक मेळना चोर. थळावे लोक जाल्यात फुरियोज. उप अधीक्षकान दिलां कारवायेचें उतर. चर्चिला विरोधात खवटे आनी विजयाचे गैर चालूच. चर्चिलान फटीच्या मार्गान केला ई लीगात शिरकाव. रोहन खवटेचो सणसणीत आरोप. गोंयच्या बॉर्डरींचेर व्यवस्थीत जायना तपासणी. चोर वाटांतल्यान घुसतात लोक. लोकां बरोबर गोंयांत जाव येता कोरोनाची घुसखोरी. सुरिनान उक्तायलो भंय. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लबा वयल्यान चर्चिल आलेमा विरुद्ध रोहन खवटे आनी विजय सरदेसाय मदीं गैर चालूच आसा. आय लीगात प्रवेश आनी अनुदान मेळोवपा खातीर चर्चिलान फटीच्या माध्यमाचो वापर केल्ल्याचो आरोप मंगळारा पर्वरीचो आमदार रोहन खवटेन केलो. चडशे खेळगडे गोंया भायले आसूनय आनी टीम सक्रीय नासतनाय सरकारान चर्चिल ब्रदर्सांक अनुदान कित्याक दिलें अशें रोहन खवटे विचारता. आय लीगात खेळपी चर्चिल ब्रदर्स ही एकूच गोंयची टीम जावन आसा. 2016 to 2021, the company does not have directors. There are directors which have been disqualified. Doन directors Maria Fatima Alemão and Valen Savio Sydney Alemão. दोगांकूय have been disqualified by ROC under section 164 subsection 2 between 1/11/2016 up to 31/10/2021. आणि चर्चिल आलेमाव जो आशिल्लो was a part to this. He has been deactivated due to non-filing of DIR 3 KYC. So हातून तेन्ना डायरेक्टर ना, कंपनी सारकी ना. तूं तीच कंपनी एप्लाय करता, त्याच कंपनीक सरकार पयशे दिता. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तुका कंपनी तर्फे दिवची पडटा. ऑडिटेड स्टेटमेंट दिवचे पडटा पयशे घेवपाक. खंयच्याय सरकाराचे 3-3 वर्साचे बॅलन्स शीट्स मागतात. म्हणजे हांचे कांय मागना आसनात दिलां. आनी स्किमीक जेन्ना क्रायटेरियाज आसात, बाबा 75% गोवन ओरिजीन जाय, फुटबॉलाचे सगळे स्किम्स घाल्ले आसात, ते तुमी बायपास करतात. थंय ब्रुनो कुतिनो एक सायडीक SCGच्या मिटिंगेन बोवाळ मारतात, ताका सायडीकूच दवरतात, ताचें कान आयकून घेना. हेवटेन GFDCन ब्रह्मानंद शेणकोळकार नागवेकार तो दुसरो संजीव नागवेकार बोवाळ मारतात, ताचेंय तुमी आयकून घेनात. आनी हेवटेन ग्रांट दिता GFDC विथ दे आर नॉट सपोज टू, शोईंग दॅट इट्स अ टाय अप विथ चर्चिल. वी आर नॉट अगेन्स्ट फुटबॉल. आय एम नॉट अगेन्स्ट द स्कीम ऑल्सो, बट द स्कीम कॅनॉट बी मिसयूज्ड बाय पीपल इन दीस फॉर्म. कसल्यो भानगड्यो करून अर्थूच ना. ताच्या खातीर इमिजिएटली कारवाई करपाची गरज आसा आनी एक्शन घेवपाची गरज आसा. जे 1 कोटी वयर म्हणजे 70 ऑलमोस्ट 1.4 crores जे GFDCन दिल्या, 7 कोटी जे सरकारान दिल्या टू चर्चिल ब्रदर्स, टोटल ऑलमोस्ट 9 crores of rupees. आय थिंक ऑल दॅट मनी नीड्स टू बी रिकवर्ड. फर्दर मनी दिवपाचें सोडून दी, ते दिवपाचें चिंतूंक सुद्दां जायना. बट चीफ सेक्रेटरीन कोणे कनायवन्स केला, कित्याक एक सादी सरकारी फायल फुडें वतली जाल्यार यू नीड टू मीट अप विथ एवरी पॅरामिटर. इट्स अ टोटल कॉन्स्पिरन्सी एंड कनायवन्स वेर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व. कित्याक जी कंपनी जेन्ना वॅलिडूच ना, वेन देर इज नो कंपनी एक्झिस्टिंग, हाऊ इज द मनी बींग पेड. पयल्या वर्सा तूं पे करता जेन्ना ती टीम इज रिमींग रेलिगेटेड, नो परफॉर्मन्स, क्रायटेरिया मीट अप जायना, पेपर्स तुमी मॅनेज सुद्दां करूंक पावना, आनी फुडल्या वर्साचे पयशे सरकार दिता. आनी जेन्ना ऑब्जेक्शन तांचे भितर मिटिंगेन येता, ते दोज आर नॉट बींग कन्सिडर्ड. हाऊ इज इट पॉसिबल? And 9 crores today is a big amount. कंप्लेन फायल करतलेच, 100% करतले. पूण म्हाका दिसता ह्या माध्यमांतल्यान आज समज सरकार इतलो क्लियर आसा जाल्यार सरकारान एक म्हणून ऑस्टेरिटी मेजर्स केल्या जाल्यार फुडले पयशे दिवपाचे पयले बंद करपा जाय. ते दिवंक सोदता जाल्यार आनी हें इन्वेस्टिगेट करपा जाय आनी इमिजिएटली एक्शनूय घेवपा जाय. जे पेपर्स जाय ते सगळे लेटराच्या माध्यमांतल्यान चीफ मिनिस्टर दितलोच. पूण ते दिता आसतना लिगल फॉर्म कितें घेवचें पडटा, म्हाका दिसता CM मारून घेवपा जाय टू एक्ट अपॉन दीस इशू. सो गोंयकार भुरग्यांक प्रमोट करपाक तूं समज पयशे घेता जाल्यार 35% वयर तुजे गोंयकार ना आनी सगळे बाकीचे भायले जाल्यार गोंयकारांची ग्रांट कित्याक घेता? एंड ऑफ द डे दीस इज टॅक्स पेयर्स मनी विच इज टू बी यूज्ड फॉर आवर गोवा स्टेट फॉर मच बेटर वेलफेअर देन चर्चिल्स वेलफेअर. आज चर्चिल 3 कोटी घेवन 9th पोझिशनार वता इन द इयर 2017-18. ताका त्या वर्सा तो पयशे घेता, तो आय लिगान पार्टिसिपेट जाता आनी आय लिगान 9th पोझिशन मेळटा आनी ही इज रिलिगेटेड. भायर उडयता भायर उडयतकर समहाव ही अगेन मॅनेजीस टू गेट अ बॅकडोर एंट्री अँड गेट हिमसेल्फ प्लेस्ड इन द आय लीग. आतां सरकार जेन्ना पयशे दिता
जाल्यार चॅक करता काय ना हो प्रश्न पडटा. And here Churchill has used all fraudulent means to take money from the taxpayers' money from the Goa Exchequer to obtain the 7 crores which is obtaining by providing fake details. आणि हे करपी कोण? फेक डिटेल्स दिवन ताजे सगळे करपी ताजोच मनीस. आज ताजो एक पेड जनरल सेक्रेटरी आसा कोण लोपीस म्हणून, हू इज अ पेड सेक्रेटरी टू गोवा फुटबॉल असोसिएशन, एंड ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ GFDC. ते गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अनेक नाटक आसा. तें तुमकां सांगता हाऊ इज गेटिंग दी 70 lakhs. Now as far as this particular is concerned, these 9 crores which is going to him to a company which does not exist has been one of the major frauds in this year which has been identified, and for which I think Churchill has to be booked immediately for fraudulently placing the papers. The whole money what is given to him should be recovered. There are no directors existing in a company. The company is defunct. Utilization certificate काय दिवना, पैसे खंय वापरल्या ते दिवना. ताजो आज बँक अकाउंट चौकशी करपाची गरज आसा आनी चॅक करपाचे सेल्फ कितले चेक्स काडल्या काय म्हणून, सेल्फ पेमेंट कितले काडले ताजे प्रमाणे कळटले की वॉट इज द एक्झॅक्ट स्टेटस ऑफ चर्चिल युजिंग द मनी फॉर फुटबॉल और फॉर हिज ओन बेनिफिट. सरकाराचे बॉर्डरी हाताळपाचे पद्दतीचेर मगोवपाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकार फुरियोज जाला. तो म्हणटा बॉर्डरी वयली तपासणी ठिसूळ आसा. लोक पळवाटांतल्यान भितर सरतात. हातूंतल्यान कोविड-19चो प्रसार जावं येता असो भंय तो उक्तायता. बॉर्डरीचेर हेराफेरी चलता अशी एका स्टाफानच माहिती दिल्ल्याचे सुदिनान सांगले. कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतल्या उपरांत लोकांक बॉर्डरीचेर भितर येवपाक मेळटा. म्हयनोभर जालो गोंयांत लॉकडावन चालू आसा. बॉर्डरी बंद केल्यात तरीकय लोक बॉर्डर हुपून येता वतात अशी माहिती मेळटा. जायते खेपो हें येवप वचप पळवाटांतल्यान जाता, खास करून ते VIP जांची राज्यांत 2-2 घरां आसात. खाण पाणी म्हणटा आमी ते जर भितर सरले जाल्यार गोंयभर परत हाकार जातलो आनी ताजे जी जबाबदारी आसा ती परत सरकाराचेर येतली. आनी त्या खातीर हांव मुख्यमंत्र्याक विनंती करता, ह्या लोकांची अत्यंत आवश्यकता चडशे गोंयकारांक आसा. कारण ह्या दिसांनी गोंयचे लोक आपली घरां निवळ करता, घरां सारकी करता, वयले जे नळे आसा ते काडटा, त्यानंतर बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो दैनंदीन जिवनांतल्यो गोश्टी आसात त्यो ह्या म्हयन्यांत आमी करून घेता. त्या खातीरूच परत शेती मशागत आमी करता, कुळागरांतली मशागत करता. हे सगळें करपाक आज आमचे कडेन लेबर ना, तो लेबर आमी सगळो दुसरे स्टेटींतल्यान हाडून वापरता आनी त्या खातीर हें स्टॉप जावपाक जाय. आमी ताचे बरोबर हें काम करपाक आसा, हाची ताणें नोंद घेवची. अशें जावचें न्हय. म्हजें हांव कोणाचेर एक्शन हें म्हणना. हांव इतलेंच म्हणटा की सर्वसामान्य कुटुंबातले मनीस जेन्ना आज गोंयांत येतले तेन्ना तांचेर अन्याय जावचो न्हय. योग्य असो न्याय तांकां दिवचो. तांकां घरां क्वॉरंटायन करचे. घरां क्वॉरंटायन करपाक ते तयार आसा जाल्यार नेगेटीव्ह जेन्ना आयल्या तेन्ना तांकां घरां क्वॉरंटायन करचे. म्हणजे आज आनी एक न्यूज म्हाका मेळ्ळ्या की गोंयांत तुमी ह्यो NOC घेवन येवचे पेक्षा एक काही सरकारी लोक सांगता म्हणून आयकल्या, स्पेशली पोलीस इज अलाविंग टू एंटर कार्स विदाउट प्रॉपर एडवायस फ्रॉम द कलेक्टर, विदाउट प्रॉपर NOCs फ्रॉम द कलेक्टर. तातूंत फाटल्यान कितें तरी चल्लां जाल्यार तें पळोवचें पडटलें. RTO आनी पोलीस हातूंत एकठांय आसा म्हणून आयकलें. चेकपोस्टां आनी रातच्यो गाडयो मागीर त्यो टॅक्सी आसूं प्रायवेट आसूं ह्यो घेवन लोक आरामशीर गोंयांत भितर सरपाक लागले. अशी एक न्यूज म्हाका थंयच्याच काही जे पळय काम करता लोक, हांव तांची नांवां सांगना, सरकारी अधिकारी अंडर जे लोक काम करतात तांणी ही मेसेज म्हाका दिल्या. ही नोंद घेवची. ही नोंद कित्याक हांव एक्शन घे म्हणना, कारण हाचो गैरफायदो सध्या लोक घेवपाक लागले. सरकारी अधिकाऱ्याच्या अंडर जे काही लोक आसा त्याचो गैरफायदो घेवपाक लागला. ताजी हांव शिटकावणी इतलीच दिता की तातूंतल्यान कोणीय जर कोवीड व्हायरस आशिल्लो मनीस जर गोंयांत पावलो आसत, परत जशें आज बेळगांव जालां, जशें आज दावणगिरीक जालां, जशें आज बेंगलोराक जालां, जशें आज धारावीक जालां, ते गोंयांत जावचें न्हय. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आणि अनिकेत नार्वेकर. खेळां संस्थांक खेळा खातीर उर्बा आनी अनुदान दिवपाक सरकाराक कसली अडचण येता? आतां मेरेन सरकारान गोंयच्या बॉक्सिंग असोसिएशनाक तेंको दिवंक ना वा अनुदानूय भेटोवंक ना. मंगळारा गोवा बॉक्सिंग असोसिएशनाचो अध्यक्ष आनी पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन सणसणीत आरोप केलो. ह्या मुद्द्या वयल्यान गोंयच्या खेळां मंत्र्यांचो रोहनान फोग काडलो. पळयात.
आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ गोवा बॉक्सिंग असोसिएशन. आम्ही बॉक्सराचो डायट समज धरलो म्हयन्याक एक 10 ते 15 हजार रुपया पर बॉक्सर जाय पडटा. आज यश फट्टे सारकेलो इंटरनॅशनल स्कॉश प्लेयर आसा हू हॅज बीन डॉनिंग वर्ल्ड टायटल्स. ताका 1 रुपया सरकार सपोर्ट दिना. There are taekwondo, individual sports which are there, swimming is there. These are medal winning sports for every national game which has happened in the past. आता नॅशनल गेम जेन्ना गोवा करूंक सोदता तेन्ना गोंयान इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर 100 कोटी द बजेट इज ह्यूज फॉर नॅशनल गेम्स. ते जेन्ना करता तेन्ना आमकां प्लेयरूय तयार करपा जाय जातूंतल्यान वी आर एबल टू गेट मेडल्स. वी शूड हॅव अ फोकस ऑन हाऊ मेनी मेडल्स वी कॅन गेट वीच स्पोर्ट्स वीच आर द प्रॉमिसींग प्लेयर्स. आनी ते 100 मेडल सुद्दां टार्गेट करपाक 100 जाणांक आमी डायट दिवपाक लागले फक्त 15 हजार रुपया म्हयन्याक. जाल्यार वर्साक नॅशनल गेम्साक उरले जाल्यार हांवें तांकां सांगिल्लें 1,80,000 रुपया तूं एकट्या प्लेयराचेर मोडटलो एक वर्साक डायट सगळे सप्लिमेंट्स दिवन. 100 प्लेयर सुद्दां धरले जाल्यार 1,80,00,000 जाता फॉर वीच दॅट इन्वेस्टमेंट इज गिवींग यू 100 डिफरंट मेडल्स फॉर द स्टेट वीच इज ग्लोरी. मेडल सुद्दां मेळना आनी वी आर एबल टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. वी आर स्टील हॅपी बट वी हॅव 100 टॅलंट्स बींग शोकेस टू द कंट्री वीच कॅन क्रिएट अ करियर. रेल्वेजार मेळटा आनी आर्मीन मेळटा. आतां म्हजे इल्ले खुबशे भुरगे आर्मीनूय गेले हू गॉट सम मेडल्स. चान्स मेळटा. आज हे कितें करता आज 3 कोटी काडून चर्चिल वयता. कितें येता चर्चिलाचें घर पळोवपाक म्हणजे चर्चिलाक पोसपाक 3 कोटी जाय तुमकां आनी 9 कोटी दिवन जाले तुमचे आनी तरी दिवंक सोदतात and without anything in place. I think I don't want to be repetitive, but it is very frustrating that the government does not seem to have any vision in terms of sports or in terms of any other thing. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोरोनाक लागून परदेशात अडकून पडिल्ल्या लाखांनी भारतीयांक टप्प्याटप्प्यांनी मायदेशात हाडटले. ताचो आरंभ 7 मेक जातलो. सक्तीच्या कारणाक लागून अडकून पडिल्ल्या भारतीयांक वेगवेगळ्या मार्गांनी हाडटले. तांचो परतीचो प्रवास विमानांतल्यान आनी नौदळाच्या बोटींतल्यान जातलो. भारतात परतुपी ह्या प्रवाशांक मात भलायकी मंत्रालयान घालून दिल्ली सगळी मार्गदर्शक तत्वां पाळची पडटली. भारतात येवप्याक दरेकल्याक आरोग्य सेतू मोबायल ऍप्लिकेशन डावनलोड करचें पडटलें. सगळ्यांचे मेडिकल स्क्रीनिंग जातलें. विलगीकरणा उपरांत तांकां 14 दिसां खातीर एक तर हॉस्पिटलांनी वा क्वॉरंटायन केंद्रांनी क्वॉरंटायन जावन रावचें पडटलें. तांची कोविड टेस्ट 14 दिसां उपरांत जातली आनी त्या उपरांत प्रोटोकॉला प्रमाण फुडली प्रक्रिया जातली. सोमारा उसरा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केंद्र सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दितना भारतीयांच्या येवकाराक गोंय सरकार तयार आशिल्ल्याचें सांगलें. गोवा 365 खातीर आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा. गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलान मंगळारच्यान सगळ्यो ओपीडी परतून सुरू केल्यो. जीएमसीचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान सांगलें. ओपीडी पेशंटांक आनी भलायकी तपासपाक येवपा खातीर खाशेली मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यात. पळयात. मंगळारा गोवा 365 गोमेकोचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारा कडेन संवाद साधून जीएमसीच्या ओपीडी विशीं जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. दोतोर बांदेकारान सांगलें सगळे तरेच्यो भलायकी तपासणी यंत्रणा सुसज्ज दवरून मंगळारच्यान ओपीडी चालू केल्यात. मंगळारा सुमार 300 पेशंटांक तपासले. College has started regular OPDs from today with proper social distancing and the crowd has been kept in waiting areas and accordingly the security has been trained to take 10 patients per call and then they are distributed amongst the different OPDs. Almost all OPDs have started from today. A lot of patients were seen today because I think we have done a registration of almost 350 patients today and in days to come people are not aware. So in days to come I think they will increase. All OPD entry points there is a provision of antiseptic, that is sterilium that we put on the hands, and we use a thermal gun. If somebody is found to be high in temperature, he is referred directly to flu OPD and they are segregated from general public.
पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. सोशल मिडिया वयल्यान जाल्ल्या आरोपांचेर सरकार प्रतिक्रिया दिना, आम आदमी पार्टी म्हणटा. मंत्रिमंडळातलो एक मंत्री भ्रष्टाचारी आशिल्ल्याचो आरोप डेव्हिड क्लेवर नावाच्या ब्रिटीश नागरिकान केला. डेव्हिड म्हणटा पुलीस अधिकारी आणि पासपोर्ट अधिकारी भ्रष्टाचारात बुडल्यात. ह्या आरोपांचेर कसलीच प्रतिक्रिया दिनासतना वग्गी रावप म्हणजे सरकारान हे आरोप मान्य करप अशें आपाचें म्हणणें. हाचेर मडगांवचो एक फामाद आदवोगाद म्हणटा आरोप कोणेय करूं येता, पूण पुलिसांनी ह्या आरोपांचो तपास करपय तितलेच गरजेचें. भ्रष्टाचाराचे हे आरोप सोशल मिडियांतल्यान जाल्यात आनी तेवूय परदेशी मनशां कडल्यान. सत भायर येतले जाल्यार ह्या आरोपांची तपासणी जावपूय तितलेच गरजेचें. डेव्हिड क्लेवरान त्या मंत्र्याचें नांव मात सांगलें ना. ह्या दिसांनी आमी सोशल मिडिया तर पळयलें जाल्यार एक फॉरेनर डेव्हिड क्लिवर म्हणून फेसबुकाचेर आनी सगळ्या सोशल मिडियाचेर घालता की एक मिनिस्टर गोंयचो करप्ट म्हणून, पुलीस डिपार्टमेंटाकूय करप्ट म्हणटा, मागीर एक पासपोर्ट ऑफिसराक करप्ट म्हणटा आनी सगळे एक्युजेशन्स करीत आसा. आनी गोंय सरकार ओग्गी आसा, जाप काडना. हाजें म्हणणें कितें जालें म्हणल्यार तुमी गोंय सरकारान जो तो फॉरेनर सांगता तें तुमी मान्य करून घेतलें आनी हें सत्य आसा अशें जालें. हें कशें जातलें? हें तुमी एक्शन इमिजिएट घेया हाजेर आनी तो मिनिस्टर नाल्यार कोण आसा ताका इन्वेस्टिगेशन करून इन्क्वायरी जावपा जाय हाजेर. Siddharth has a point, but then we will find everybody has a point of view. David Clever also has a point of view, and I would not say that every criticism there should be an FIR or the police should file cases against these people. I would say if there is some case to be made out, the police department must investigate whether the allegations made by David Clever are correct or not. He is accusing the politicians of collecting money from persons and constables to become constables and police inspectors. Now, this type of allegations are made by anybody and everybody, because at least for some time it appeared that as far as police, RTO personnel, that has been the way they were appointed. I don't find that the government should prosecute David, but they should certainly investigate into the functioning of the police department and maybe into the functioning of ministers also. But we also know that this is not going to happen. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतीय जनता पार्टीच्या मडगांव मंडळान PWDच्या 6व्या विभागाक निवेदन भेटयलें. मडगांवच्या रस्त्यांचें हॉट मिक्सिंग बेगोबेग करचें अशें तातूंत मागलां. थळाव्या आमदारान मुद्दाम जावन ह्या कामाक कळाव लायला असो आरोपय तांणी केला. मडगांवचें भाजपा मंडळ म्हणटा काम सुरू करपाक सरकारान केन्नाच परवानगी दिल्ली, पूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन मुद्दम जावन कळाव केला, कारण तेका ताचें उक्तावण करपाक मेळचें नासलें अशें मंडळाचें म्हणणें. भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडल तर्फे आज आमी मेमोरंडम दिवपा आयले PWD वर्क डिविजन 6. मडगांवचे सगळे रोडाची दुर्दशा जाल्ली आसा, सगळे खड्डे पडिल्ले आसा, सिवरेजाचें जितलें काम केल्लें आसा तें सगळें अर्दकुटे जाल्लें आसा, पॅच वर्क जाल्लो आसा. लोकांक खूब त्रास जाता मडगांव, म्हणून आमचे कडेन खूब लोकांनी कंप्लेंट घेवन आयिल्ले, म्हणून ते आमी हें करपा खातीर आमी आज PWD कडेन आयिल्ले. सावयो म्हणटा इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर ताका मेळ्ळे आनी ताका आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें, आनी ताणें आमकां एश्युअर केलां की इमिजिएटली तो स्टेप घेतलो आनी मडगांवचे जितले रस्ते जे आमच्या गव्हर्मेंटान BJP सरकारान जितले सँक्शन केल्ले आसा ते इमिजिएटली तो पावसा पयलीं तो करतलो म्हणून.
की मडगांवचो आमदार त्या वेळार कोड ऑफ कंडक्ट चालू आशिल्लो पंचायतीचो, ताका लागून ताका नाल्ल फोडपाक मेळचो ना आनी ताका लागून तो तें काम आडावन मागीर फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो आनी तशें जालें. हे जे इंजिनियर्स आसात, एक्झिक्युटीव इंजिनियर जावं असिस्टंट इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर, हांकां न्ही तो आपल्या पदाचो गैरवापर करून तांकां प्रेशरायज करता आनी आय डोंट नो कसलो भंय घालता म्हणून, पूण समहाव तो तांकां प्रेशरायज करून ती आपले जे वेस्टेड इंट्रस्ट आसात ते तातूंत भितर तो पूर्ण करपाचो प्रयत्न करता. आतां सुद्दां अशें जालें की हें कोमातलें सगळें जावन सुद्दां हें काम अजून कंप्लीट जायना आनी ताका लागून हे जे इंजिनियरांक हो जो प्रेशरायज करता तांकां पयलीं वॉर्न करचें, तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची की तुमचें काम टायमार तुमी करात आनी तांकां सांगलां त्या वेळार प्रत्यक्ष मिनिस्टरान इन्स्ट्रक्शन दिवन सुद्दां यू आर डिसओबेईंग द मिनिस्टर्स ऑर्डर्स. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. राज्यभर चोरयो मारयो वाडत चल्ल्यात. गणेशपुरीच्या लोकांकय ताचो अणभव आयला. पूण ह्या केशींनी 4 म्हयने जावन गेले तरी अजून मेरेन कोणच हाताक लागूंक नाशिल्ल्यान मंगळारा नागरिकांनी पुलीस निरीक्षकाक निवेदन भेटयलें. पळयात. म्हापसा गणेशपुरीत जाल्ल्या चोरी प्रकरणात कितेंच प्रगती जावन आशिल्ल्यान नागरीक मंगळारा वचून डीवायएसपी गजानन प्रभुदेसाय आनी निरीक्षक तुषार लोटलीकाराक वचून मेळ्ळे. फाटले 4 म्हयन्यांत 8 चोरयो जाल्यो, पूण पुलिसांक अजून एकूय चोर सापडूंक ना हाचे विशीं तांणी तिडक उक्तायली. चोरांक धरले ना जाल्यार मोर्चा काडपाची तांणी पुलिसांक शिटकावणी दिल्या. डीवायएसपीन प्रकरणात लक्ष घालपाचें उतर दिलां. There have been 8 thefts, house thefts in the colony in the last period of around last 4 months, and still there is no trace or any leads to find the culprits. So people are feeling a sense of insecurity. लोकां भितर एक भय निर्माण जाला की आमी सुरक्षीत आसा काय कितें, कोणाचेंय घर रातचें फोडूंक शकता. हातूंतली 2 ते 3 घरां ही जी आसा ही भर दिवसाची ड्युरींग द डे टायम, एंड दॅट टू ऑन द मेन गणेशपुरी रोड, हातून थेफ्ट जाल्ले आसा. सो वी फेल्ट की पुलीस जे आसा ते तितले अलर्ट ना ह्या बाबतींत, कारण 4 म्हयने जाले तरी अजुनूय एकाय चोरयेचो लीड ना पुलिशेक. म्हणून देर वॉज डिमांड फ्रॉम द रेसिडेंट्स टू द एसोसिएशन टू द लोकल कावन्सिलर की सगळ्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर वचचें. बट प्रेझेंटली बिकॉज ऑफ द लॉकडावन आनी कोरोना हाजे मुळे जे कितें रेस्ट्रिक्शन्स आसा, वी सेड only 5 people will go to the police station and speak to the officers and tell them to take up the matter very seriously. The local residents are demanding that we should approach the Home Minister of the state and brief him regarding the situation. But we have got trust in the local officers, police able officers asa Mapsha. So we wanted to discuss the situation with them and request them to take up the matter very seriously. तांचे कडेन डिस्कशन जालें. वी आर सॅटिस्फायड. तांणी सांगलां की नायट पेट्रोलिंग आहा तें कडक करतले येणाऱ्या दिसांनी, आनी आमकां दिसता की फुडल्या कांय दिसांनी हातूंत कितें तरी इन्वेस्टिगेशनान प्रगती जातली. जे असले एलिमेंट्स आसात जे रातचे दे आर हॅविंग ए फ्री हँड, तांचेर कितें तरी लगाम लागतली आनी रेसिडेंट्स जे आसा गणेशपुरी हावजींग बोर्डचे तांकां खंय तरी एक सेन्स ऑफ सेक्युरिटी हे येणाऱ्या दिसांनी दिसतले अशी आशा बाळगून आमी आमचे डिस्कशन्स तांचे बरोबर जे आहा ते केल्ले. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. मंगळारा 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याची कूड साळ न्हंयत सापडली. चिंचिणीच्या तळे बांदार सोमारा हो भुरगो बुडिल्लो. मडगांव फायर ऑफिसर तशेंच कुंकळी आनी मडगांव पुलिसांनी एकठांय मेळून साळ चिंचिणी न्हंय ते आसोळण्या मजगती तपास काम चालू दवरिल्लें. सोमारा एका सांत बुडून मरण आयिल्ल्याची खबर सोशल मिडियाचेर वेगान व्हायरल जाल्ली. 17 वर्सां पिरायेचो भुरगो साळ न्हंयच्या तळेबांद चिंचणी हांगा बुडिल्लो. सोमारा आनी मंगळारा तपास कार्य चालूच आसलें. मंगळारा ताची कूड सापडली. चिंचणीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.